नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। गोयची मायनिंग केस ब्रेस्तारा सुप्रीम कोर्टा मुखार लिजा 2037 मेरेन वाडोवची म्हूण 2 मिनेर कंपन्यो गेल्यात सुप्रीम कोर्टान। मुख्यमंत्र्याक आशा गोंयकारांची नदर कोर्टाचेर। चौथ्या दिसा कोरोना बळी आंकडो 18 राज्यपालान आपयली ताकतिकेची बसका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी आयसीयू बेड्स आरक्षणाचेर काँग्रेसीक हरकत डिस्चार्ज पॉलिसीचेर प्रश्नचिन्ह। दिवचल पैरा एकलो सोंपलो कोरोनान गेलो म्हूण स्वॅब टेस्टी वाठारूय सील सरकारा कडच्यान अधिकृत कांयच ना। कोविड हॉस्पिटलान एकलो नेगेटिव्ह गेलो गोंधळान गोंधळ। 9वी ते 12वेचे सिलेबस 30% कापपाचे गोवा बोर्डाच्या पावण्यार थारले वांगड्यांचो तत्वता निर्णय। फायनल थाराव सरकाराक धाडच्या आदी आनी एक बसका सीबीएसईन आदीच कापला सिलेबस। कॉलेजींनी एडमिशनां बुधवार सावन सरकाराच्या कॉमन पोर्टलाचेर प्रॉस्पेक्टस भुरग्यांक दोनूच कॉलेजींचो पर्याय डॉक्युमेंट ऑनलायन अपलोड पयलो रावंड 23 जुलय मेरेन। आणि राजस्थानात गेहलोत सरकाराचेर संकटखर पायलट कॅम्पान अपक्ष धरून 21 काँग्रेसीन पायलटाक उपमुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष पदावेल्यान काढलो बीजेपीचे आमंत्रण। गोयची मायनिंग केस 16 जुलयाक सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रिलाक केस सरन्यायाधीश अरविंद बोबडेचे खंडपीठा मुखार येवपाची आशिल्ली। कोविड लॉकडाऊनान फुडें धुकल्ली। ब्रेस्तारच्या बोर्डार ती आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी एजी पांगमान कन्फर्म केले। गोयची बाजू ज्येष्ठ आदवोगात तुषार मेहता म्हणटलो। लिजा 2037 मेरेन दवरची म्हणून 2 मिनेर कंपन्यो कोर्टान गेल्यात। मुख्यमंत्र्याक आशा गोंयकारांची नदर कोर्टाचेर। सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा हाज्या व्यतिरिक्त हांव कितें सांगतलो आमी होपफूल आसा की सुप्रीम कोर्ट आमकां न्याय दितले। आमची बाजू आमी वेवस्थीत रित्या मांडल्या ओके आनी फाल्यां बी त्या खातीर आमची बाजू आमचे एसजी थंयसर आसा जे तुषार मेहता जी आसात किंवा बाकीचे आसात स्टेटी कडल्यान आमी वेवस्थीत रित्या आमची बाजू मांडलेली आसा एफिडेविट्स दिल्लो आसा आनी एजी कंटिन्युअसली मॅटर फॉलोअपूय करता। होपफूल आहा सुप्रीम कोर्टा कडल्यान आमकां निश्चितच न्याय मेळटलो हाची आशा आसा। सेगीत चौथ्या दिसा कोरोनाचो बळी आंकडो 18 राज्यपालाकूय हुस्को बुधवारा राज्यपालान मुख्यमंत्री मुखेल सचिव धरून सगळ्यांची कोविड व्यवस्थापनाचेर ताकतिकेन बसका आपयल्या। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 20% आयसीयू बेड्स कोविडाक दवरपाचे सरकारी फरमानाचेर काँग्रेसीक हरकत दोनूय जिल्ल्यांनी 2 कोविड हॉस्पिटलां थारावची म्हूण दिगंबर कामत उलयला। दुयेंतींच्या डिस्चार्ज पॉलिसीचेरूय प्रश्नचिन्ह। गोंयांत सेगीत चौथ्या दिसा कोरोना बळी अधिकृत आंकडो 18चेर पावलो। सकाळी चिखलेचो 47 वर्सांचो एकलो सोंपलो। वास्कोंत कोरोनाचे केशी परत नेटान वाडूंक लागल्यात। गांवांनी केशी वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्क्याची परिस्थिती। पणजे फॅशन फोटोग्राफर म्हूण काम करपी रत्नागिरीचो संजीव साळवी कोरोनान सोंपलो। तो रत्नागिरी हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो। प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कोविड दुयेंतींक आयसीयू बेड्स राखून दवरपाच्या सरकाराच्या फरमानाचेर काँग्रेसीक हरकत सगळी वेवस्था हालतली। दोन्ही जिल्ल्यांनी 2 मोठी हॉस्पिटलां घेयात बाकीच्यांक सोडात म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत प्रुडंटा कडेन उलयलो। गोंयांत जी चडशीं हॉस्पिटलां आसात ही काही हॉस्पिटलां तर 30 बेडेड 40 बेडेड 50 बेडेड आनी तांचे आयसीयू आसता 5 बेडेड 6 बेडेड आयसीयू आसता आनी ह्या सर्क्युलराक लागून ह्या ऑर्डरीक लागून आज सगळे गोंयभर पेशंटूय भिल्यात आनी दोतोरां भितरय अस्वस्थतायेन वाड जाल्या। म्हाका दिसता सरकारान इमिजिएटली सगळ्या स्टेक होल्डर्सां बरोबर डिस्कस करून तांच्यो डिफिकल्टीज समजावन घेवन एक दोनूय डिस्ट्रिक्टां खातीर एक दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्टाक एक उत्तर गोंयच्या डिस्ट्रिक्टा खातीर 2 हॉस्पिटलां ही नोटिफाय करून दवरपाक जाय। कारण बारीक हॉस्पिटलांनी जर अशें जर प्रश्न आयलो जाल्यार सगळे पेशंट आनी सगळी हॉस्पिटलांचेर ताचो परिणाम जातलो। सरकारान मदीं सांगिल्लें की 200 व्हेंटिलेटर्स आमी ऑर्डर केल्या म्हणून आतां ताजेर कितले व्हेंटिलेटर्स आयले कितें आयले ताजें अजून कांय क्लॅरिटी ना। मडगांव गोगांत बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या 3 स्टाफांक कोरोना बादलो। ढवळे 8 जाण मेळ्ळे।
सगळे ट्युलिप कंपनीचे केशीं कडेन कनेक्टेड. बेतकी खांडोळ्यात 44 केसी जाल्यो, साकोड्ड्यात 13 केशी. म्हापशा कुचेलेत 13, शेळपें 9 मेळून 22 नवे कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. रावण 70त 2 आनी आमोण्या दिवचले 1 दुयेंती सांपडलो. कोरगांव कोनाडे 7, वारकण 6 आनी मांद्र्या 5 दुयेंती मेळ्ळे. कोरगांवां कोनाडे आनी देवसू स्वॅब टेस्टिंग जातले. रिपोर्ट ये मेरेन सलून, हॉटेल आनी नुस्त्या मार्केट बंद. एक तांचो आनी तेचो बाकीचो ड्रायव्हर आनी तेची आवय आनी तेंची धाकटी भुरगीं अशी मेळोन ती 7 आनी तो पयलींचो एक मेळोन 8 पेशंट जाल्लेले आसा पॉझिटीव. सोशल डिस्टन्स दवरिना एक एकदां गर्दी जाता हेचो, ताका लागून सगळ्यांनी सोशल खंय नुस्तेकारांनी बंदूच करपाचें, हॉटेलवाले बंद आनी सलूनवाले बंद. कोरगांवात जे थिएटर लोक भायले येवन बसतात, कितें काम नासतना सुद्दां ते येवन बसतात आनी एक ग्रूप करून अशे बसतात, तेणी बसचे न्हय. देवसू आनी कोनाडे ह्या भागात आनी कोनाडेन एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळो फाटल्या एक 5 दिसा. ताजेर हेल्थान कांयच एक्शन घेतली ना, तेजे घर सॅनिटायझर केले ना, थंय तेजे फॅमिलीची टेस्ट केली ना, जाल्यार आयज तेंचे टेस्ट करून तेंच्याच फॅमिलींतले 7 पेशंट प्लस मेळ्ळ्यात. जे फॅमिली आहा सगळे उक्तेडार भोंवतात, हे आहा ते भाव बी आहा ते भोंवतात, पूण कांयच करना. निदान आतां जे 7 जाल्यावर ते फाल्यां आतांचे 14 जातले, 14चे 28 जातले. तो मेरेन काय लोकांनी अशेंच उगड्यार रावपाचें. बाणावलेचो आमदार म्हणटात टुरिझम येन्ना नाका म्हणटा आसतना सरकारान आयकलें ना. अजूनय सांगता हांव, टुरिझम ओपन करून हांगा फायद कांय जालें ना. टुरिझम ओपन करून आमकां लुसकोण जालां, कारण जे भायरसून ट्युरिस्ट कांय कोण येवपाक शकना, पूण इंडियेचे जे लोक जो आहा तो गोंयांत धांवून येवपाक सोदता, आनी जे थोडेच येता ते सगळे पॉझिटीव आसप आनी आमकां आनी जावप. हेका लागून हांवें मागलें, हात जोडून मागलें की टुरिझम स्टार्ट कोणाक, पूण तरी आसून तुमी केलें. आतां आमी जण एकल्या लोकांनी जण एकल्यान सांबाळपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दिवचले पयरा एकलो कोरोनान गेला म्हूण बोवाळ. हेल्थ पुलिसेन तो कोरोना दुयेंती म्हूण डिक्लेअर केले. हेल्थान पयरातले लेबर कॉलनीतले लोकांची स्वॅब टेस्टूय घेतली. पुलिसांनी वाठार सील केलो, मात सरकारी पावण्यार हे मरण कोरोनाक लागून म्हूण अधिकृत जाहीर करूंक नाशिल्ल्यान गोंधळ. दुसरे वटेन ESI हॉस्पिटलान एकलो गेलो तो नेगेटिव्ह, गोंधळान गोंधळ. दिवचल पयरा लेबर कॉलनीत एकलो गेलो. हेल्थान तो कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण मयेच्या सरपंचाक फोन केलो. पुलिशेन ताचें नांव घेवन तो कोरोनान गेलो म्हूण डिक्लेअरूय केले. वाठार सील केलो. लोकांची स्वॅब टेस्टूय घेतल्या, मात तो कोरोना पॉझिटिव्ह म्हूण सरकारी पावण्यार अधिकृत घोशणा सांज मेरेन ना. बिजोली पुलीस स्टेशनातर्फे नम्र विनंती. चंद्रकांत कल्लप्पा चुकोडे हेचो कोविड-19 ह्या रोगा खातीर मृत्यू जाल्लो आसा. त्या खातीर तुमी तुमच्या घरांत रावन सेल्फ क्वॉरंटायन करून घेवचें. तुमची टेस्ट करपा खातीर काल आमकां आमची हेल्थ ऑफिसर आहा तिणे सांजचो फोन केल्लो आनी सांगलें की मया एक पॉझिटिव्ह कोरोना रुग्ण मेळ्ळा म्हणून. जो रुग्ण आसा तो डेड जाला. आमी संभ्रमान पडले की आमचो मये पंचायत क्षेत्रांतलो खंयचोच रुग्ण पॉझिटिव्ह आसा अशें आमकां कळोंक नासलें. आनी देरेपेद हो जेन्ना आमकां न्यूज आयलो की एकटो एक्सपायर्ड जाला आनी ताका कोरोना जाल्लो म्हणून. मागीर जेन्ना सत्यस्थिती जाणून आमी घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो पयरातलो 2-4 दीस पयलीं GM हांगा आजिलो हॉस्पिटल म्हापसा हांगा एडमीट केल्लो खंय, आनी थंयच्यान मागीर ताका GMCन व्हेल्लो खंय. 113 वार्डान तो आसलो आनी थोड्याच दिवसांनी तेजो डेथ जालो. आनी डेथ जाल्या उपरांत खंय ताका काल असो तेजो रिपोर्ट आयलो की तो पॉझिटिव्ह म्हणून. पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान लोकांक म्हणजे आमी ताका ताबडतोब थंयसर जे पुलीस हेका ताका आमी फोन करून थंयसर अनाउन्समेंट पुलिसांनी केलें. जो मेल्लो रुग्ण आसा हो पॉझिटिव्ह आसल्या कारणान ताका तो GMCन आतां सध्या आसा. GMCसून ताका मडगांव काय खंय तरी व्हरपाचें आसा. आनी सरकारानूय तें तशेंच करचें की जो पॉझिटिव्ह आसा तो रुग्ण जर हांगा हाडलो जाल्यार बेश्टेच लोक भयभीत जातले. तेन्ना आयज एन केस आमी गेले तेन्ना कळ्ळ्या नंबर आमी टोटल आहा तो वाडो सील केल्लो आसा. आमचो तो लेबर कॉलनी चिकोली वाडो आहा तो. तेन्ना जी एक्टिविटी आसता जे लोकांक सुद्दां आतां सद्याक काल अनाउन्समेंट केल्लो आहा की कोणी घरांतल्यान भायर सरचें न्हू.
ती कितें आसा पेशंट तो जाल्ली केस जाल्यार ती बांबोळे जाल्ली आसा. हांगर आजून पर्यंत केस घेवन आमी टोटल हे हालतान आतां सद्या हाडलेले आसा. ती शॉपां आहा ती सगळी आहा ती सुद्दां बंद केल्ली आसा. शॉपवाल्यांक पयलीं हाडल्या गांवच्यांक. टोटल तो आमचो जो लेबर कॉलनी आसा जी चौगुले कंपनीची लेबर कॉलनी ती सद्या सील केल्ली आसा. मजगती कोविड हॉस्पिटलांत एकलो गेलो, मात तो नेगेटिव्ह म्हूण रिपोर्ट आसा म्हूण सरकारी सुत्रां सांगता. कोविड हॉस्पिटलांत गेल्लो नेगेटिव्ह कसो काय म्हूण प्रश्न. सुत्रा प्रमाण ताका कोविड सेंटरांतल्यान डिस्चार्ज दिल्लो, मात परत श्वास घेवंक त्रास जावंक लागिल्ल्यान तो परत एडमीट जाल्लो. सगळोच गोंधळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सीबीएसईच्या पावलार पावल दवरून 9वी ते 12वीचे अनुचे सिलेबस 30% कापपाचे गोवा बोर्डाच्या वांगड्याच्या पावण्यार तत्वतात हाडला. मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची ऑनलायन बसकेन ह्या प्रस्तावाचेर चर्चा जाल्या उपरांत मंगळारा शिक्षणीक मंडळान विशय चर्चेक घेतलो. थाराव सरकाराक धाडच्या आदी फायनल थारावाची बसका जातली. सीबीएसईन हे आदीच 10वी 12वी 20% कापला. कॉलेजींनी ऑनलायन एडमिशनां बुधवार सावन सरकाराच्या कॉमन पोर्टलाचेर तांत्रीक सोडून सगळ्या पदवी कॉलेजींचे प्रॉस्पेक्टस फी नासतना मेळटले. भुरग्यांक चडांत चड 2 कॉलेजींचो पर्याय एडमिशनाक गरजेची मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, हेर आयडी डॉक्युमेंट ऑनलायन धाडपाचे. पयलो राउंड 23 जुलय मेरेन, मेरिट लिस्ट 29 उपरांत आनी 2 राउंड संद. उच्च शिक्षण खात्याचो डॉक्टर महादेव गावस प्रुडंटा कडेन उलयलो. सो फाल्यांच्यान आमी डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन एक कॉमन प्लॅटफॉर्म अवेलेबल केला फॉर ऑल द कॉलेजीस, जे गव्हर्मेंट कॉलेजीस एज वेल एज जे एडेड कॉलेजीस आसा, जे BA, BSc, BCom, BA, BEd, BSc, BEd, LLB, म्युझिक, ॲग्रिकल्चर, देन LLB ह्या कोर्सीसांक जे कोर्सीस ऑफर करतात अंडर द DHE एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कंट्रोल, त्या कॉलेजींक आमी DHEन एक कॉमन प्लॅटफॉर्म दिला वेरीन जे स्टुडंट ह्या कॉलेजींनी एडमिशन घेवपाक सोदता त्या भुरग्यांनी त्या पोर्टलाचेर वचून ऑनलायन एप्लिकेशन एप्लाय करा. सो मॅक्सिमम एक स्टुडंट 2 कॉलेजीन एप्लाय करपाक मेळटा, थर्ड कॉलेजीन ताका एप्लाय करपाक मेळपाना. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स सगळ्या कॉलेजींनी आतां जे एकाडेमीक प्रोसेस आसा न्ही ते सगळे डिजिटलायज जातले. डॉक्युमेंट आमी आसा पळय ते आमी अपलोड करपाक भुरग्यांक ऑप्शन दिला. पयलीं म्हणजे तांचो एक फोटो आसपाक जाय मॅन्डेटरी, तांची सिग्नेचर, ती सिग्नेचर आनी तांच्यांनी फोटो इट हॅज टू बी प्रोफेशनल फोटोज प्लस तेजी 10th ची मार्कशीट, 12th मार्कशीट आनी लिव्हिंग सर्टिफिकेट 12 दॅट इज मॅन्डेटरी. म्हणजे ही ताका गोश्ट त्या कडेन आसपाकूच जाय. आनी जर तो भुरगो रिजर्वेशन कॅटेगरींतल्यान आहा, ST, SC, OBC किंवा फिजिकली हँडिड, त्या स्टुडंटाक कंपल्सरी आहा की ताणें तो ती सर्टिफिकेट इलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करपाक जाय मॅन्डेटरी. कशें घडलें तांकां एडमिशन जालें का ना तें? न्ही, आतां एडमिशन तेंच्यांनी जशें एप्लिकेशन सबमीट जालें की 23 तारखे नंतर प्रत्येक कॉलेज वील टेक अ टायम की ती मेरिट लिस्ट जनरेट करपाक, आनी ते जाल्या नंतर दे वील 29 तारखेक प्रत्येक कॉलेज आपली वेबसायटीचेरूय घालतले मेरिट लिस्ट, प्लस त्या भुरग्यांक लॉगीन जावपाक जाय परत आनी त्या पोर्टलाचेर वचून चेक करपाक जाय की ज्या ते 2 कॉलेजीन ताणें अप्लाय केल्ले त्या कॉलेजीन ते मेरिट लिस्टान नांव आसा काय ना. आता घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मिळूया. राजस्थानात काँग्रेसीच्या गेहलोत सरकारावेले संकट खर. दोनूय कॅम्प रिसॉर्टांनी पायलट कॅम्पान 3 अपक्ष धरून 21 आमदार. मंगळारा CLP जाली. बंडखोराचेर कारवाय. पायलट कॅम्प दिल्ली. काँग्रेसीन पायलटाक प्रदेश अध्यक्षपद आणि उपमुख्यमंत्री पदावेल्यान काढलो. गेहलोताच्या फायनान्साचेर आयकर धाडी चालूच. बीजेपीच्या पायलटाक जाहीर आमंत्रण. ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं. पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है. दूसरा,
हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। कोरोनाच्यो वाडट्यो केशी पळोवन म्हापशेची मुख्य देवळां 1 सप्टेंबर मेरेन बंद. देवळाच्या समितीन थारायला 21 तारखेन श्रावण अंदू देवळांनी कसलेच उत्सव जावचे ना, फक्त पूजा आरत तितलीच. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची बसका फुडल्या सप्तकान दवरल्या. देवाक घरच्यानूच पाया पडचे म्हणून देवळाच्या कमिटींचो लोकांक उलो. सगळ्या देवस्थानच्या अध्यक्षांची आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली आणि या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेतलो की या कोरोना महामारीच्या काळात जे आज रुग्णांची संख्या दिसान-दीस वाढता याची दखल घेऊन सगळ्या देवस्थान समितींनी एक ठरवले की अनंत चतुर्दशी म्हणजे 1 सप्टेंबर 2020 पर्यंत आमची सगळी देवळां आम्ही बंद दवरपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. तसेच जो आता 21 तारखेच्यान जुलैच्या श्रावण महिनो सुरू जातलो. श्रावण महिनो म्हटले की सगळ्या देवळांनी एक मोठ्या उत्साहान सगळो श्रावण महिनो साजरो जाता. हो श्रावण महिनो सुद्धा हो मर्यादित स्वरूपान साजरो करचो असो निर्णय झालो की त्या दिसा ज्या ज्या देवळांनी एक दीस साजरो जाता किंवा उत्सव साजरे जातात, हे उत्सव फक्त यजमान कमिटी आणि ब्राह्मण यांच्या बंदीत धार्मिक विधी करून साजरे केले वयतले. इतर जे आमचे भाविक आसा यांका भाविकांक त्या दिसांनी या श्रावण महिन्यात सुद्धा दर्शन आसचे ना. अशाच पद्धतीन हो अनंत चतुर्दशी म्हणजे गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुर्दशी पर्यंत सुद्धा हो सगळी देवळां आम्ही बंद आसतली. रुदल्फान सांताक्रूज फार्मर्स क्लबा वरवीं सांताक्रूजातल्या शेतकारांक एकठांय हाडून 28,000 स्क्वेअर मीटर जमनीन शेत लायला. शेतकारांचो बरेपैकी प्रतिसाद पळयल्यार फुडल्या वर्सा 1.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीन शेतां करतले म्हूण रुदल्फाचो अदमास. सप्टेंबर-ऑक्टोबरान भाजी अळसाण्याचे पीक काडपाची थंयच्या शेतकारांची तयारी. सांताक्रूजातले बोंडोचे तळे सावन शेतां मेरेन उदक पावोवपाची सारकी वेवस्था जायत जाल्यार शेतां वेवस्थीत करूंक मेळटली. अरिश्टांत खंय लोकांक शेतांचोच आदार. आमी सदांच म्हणटाली ही शेतां दोंगर तळी भाटां ही जावन आहा म्हणून ही गोंयची गिरेस्तकाय. तुमी पळयला हे पॅन्डेमिकाच्या टायमार ही शेतां जावन आसा, ही शेतां आमकां फुडें सांबाळटली. तशेंच हिंगा एक तळें आहा बोंडोचें तळें, हे त्या टायमार मामीन अबावट 6 crore हे पास केलेले आनी टेंडर तेजो जालोलो आसा तशेंच गोट करपाक आनी बेत्यान बांदपाक. आनी त्या टायमार पॉलिटिक्साक लागून तें बंद उडयलें काम. ते तर आमचे झालेले जाल्यार 4 म्हयने पासून ही सगळी कालाप्रा शेतां आहा तितली ह्या तळ्याच्यान आमच्यान इरोंक जाता. सरकाराच्यो स्किमी घेवन शेतां करपाची तयारी. शेतां जाली म्हणटच आमी ते ओसाणे भात तसले रोयतले, भाजीभार रोयतले. आतां आमी सगळ्या शेतकारांची सगळीं कार्डां केल्या, केसी कार्ड, कित्याक आमकां सबसिडी जाय. सप्टेंबर-ऑक्टोबरांत अळसांदे वेगवेगळ्या भाजयांचे पीक काडपाची तयारी. गोरवांचो उपद्रव जावंक जायना म्हूण वय काडपाचें चल्लां. आमचो खूब प्लॅन आहा. हेज्या फुडें अळसांदे, वेजिटेबल सगळे 3 क्रॉप आमी बोंडवलाक लागून हिंगसर 3 क्रॉप काडटाले ह्या गांवचे फार्मर. तांकां सगळ्यांक टँक आनी अशेंच फुडल्या वर्सा सुद्दां सगळे यूथ आमचे एकठांय रावन आमी कल्टिवेट करचे ही एरिया प्लस फुडले एरिया सुद्दां. ते भायर एका गोरवांक लागून आमी हिंगा एक फेन्सिंग घालूंक सोदता. गव्हर्मेंट स्किमी आसता ते स्कीम यूज करून आमी हे प्रोडक्शन करूंक सोदता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडगांवां होलसेल मार्केटान लोक नुस्तेकार सुदारपाचे ना. डिस्टन्सिंग नावाक ना. मार्केट कित्याक उक्ते करचे ताचे कोफुसांव. पेट्रोल डिझेलाक उजो म्हूण युवा काँग्रेसीचो मडगांवां निशेध. लायटीचे देमायज बिलाक लागून काँग्रेसीचो फोंड्या कुट्टी खात्यार मोर्चा. मडगांवां मेकळी सुणी वाडल्या म्हूण शॅडो कावन्सिलाचो इशू. जाल्यार फोंड्या तळावले वनमहोत्सव. गोंयच्यान एक खबरो. मडगांवचे होलसेल मार्केट सुदारपाचे पेल्यान पावला. कोर्टा वरवीं यत्न जाले. ना पालिका, ना SGPDA, ना हेल्थ. कोणाकूच थंय शिस्त लावंक जमना.
आमी अनाउन्समेंट पासून मारलो. एवरी डे आमी राती एवरी नायट आमी एकाक येता रातचे सगळे आमी उठोन बाजारान आमी सगळे जाता तितले लोकांक आमी सेफ रावोंक आनी कंट्रोलान रावोंक आमी ट्राय करता. अनाउन्समेंट आमचो एवरी टायम आहा मारलो बट लोकूय आमचो मातशें आयकोना. पण आमी अनाउन्साचेर आमी सांगलोले आहा की आख्या संवसाराक व्हायरसाचे प्रॉब्लम आहा ताका लागून तुमी मातशे पयस रावाय. जाता तितले बेगीन तुमचो कितें नुस्तें घेवपाचें आहा तें घे आनी भायर सराय. सजमल अनुपाटे एजंट आहा ते आमचे आयकोना. Only thing if they start a little bit early, the market, if they start little bit early, the crowd we can maintain. The markets, they have fixed 5 o'clock. This is a perishable item. They've given from 5 to 10 o'clock. So if they started at least 4 o'clock also, the crowd we can maintain there. Because once the vehicles are open, all the people, they rush towards the vehicle. And then the social distancing controlling becomes the problem. What used to happen before our wholesale fish market is to open 3 o'clock. And the different people from different places like Panjim, they used to come early morning. पेट्रोल डिझेलाचेर उजो पेटला म्हूण युवा काँग्रेसीचो मडगांवां निशेध. आयज आमी आजचे दिन कितें तें आमी पळयता. आजचे दिन खंय आसा. आतां पेट्रोलाचे प्रायस वाडयला आनी पेट्रोलाचे प्रायस जेन्ना वाडटा म्हारगाय सुद्दां वाडटा. आकड बेकड बॉम्बे बो 80-90 पुरे 100 अशें करून म्हाका दिसता हो सरकार आज हे पेट्रोल म्हारगायेवर काय उलयनासतना फक्त कोरोना आनी कोवीड हे उतराचेर हो टॉपिक डायवर्ट करीत आसा. मडगांवां मेकळ्या सुण्यांचो उपद्रव चडूच बादला. We have given a memorandum asking for urgent attention on the stray dog issue, and we have asked them to form a committee of councillors, officials and citizens, so that effect मेळपा जाय. पॉप्युलेशन जे स्ट्रे डॉग्सांचे कमी जावपा जाय, दिसती पडपा जाय लोकांक की कमी जाला अशें. लायटींची डेमायज बिलां मारल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोंड्या कुर्टी लायटीच्या खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. आज एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमी उलोवपा आयल्यार तो भायर येवन उलोवपा तयार ना. तो ती गेट ओडले आनी भितर रावन आमचे कडेन उलयता. सो तो जेन्ना तेजी आनी स्वताच्या ऑफिस स्टाफाची इतली काळजी घेता, लोकांनी जेन्ना तुमी तुमच्या मिस्टेकीक लागून तुमी लोकांक जी फॉल्टी बिलां धाडून दिता ती करेक्शन करपा लोकांनी तुमच्या दारांक कित्याक पावटी मारच्यो. आमकां उत्तर दिलें एक्झिक्युटीव इंजिनियराक कित्याक बाबा 3 म्हयन्याचे सुद्दां युनिट असले जाल्यार आमी ते बायफोकेट केलेले आसा एक म्हयन्याचे. बट हांगा कितें मिस्टेक लायलेले आसा हेंच्यांनी जे युनिटाक चार्ज करूंक जाय आसले. आतां 100चे सकयल येयला ₹1.40. 400च्या वयर युनिट गेल्यार ₹5 लागता. जाल्यार तेंच्यांनी बायफोकेट करतना तेंच्यांनी 100 युनिटाक तो रेट लायलेलो आसा ₹4 सो हांगा तेंची मिस्टेक जाली हे तेच्या लक्षाक हाडून दिल्लेले आसा. सो तेन्ना तेजे कडेन आवाज कांय ना जालो ओग्गी रावलो. There is a consensus, there is a law of the land. Whatever has been approved and adopted by the government, we are duty bound to implement it. देवसू कोरगांव गुरुकुल एज्युकेशन सोसायटीचे प्रज्ञा हायस्कुलाचे बिल्डिंगेचे उक्तावण. आयुष मंत्री श्रीपाद नायक आशिल्लो. फोंड्या दुर्बाट तळावले वन महोत्सव जालो. प्रत्येक गांवांनी अशे जर वृक्षारोपण कार्यक्रम जाले जायत जाल्यार आमचो गोंय राज्य खूब भरभरीत दिशेन जातलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय टीव्ही ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.